मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळयाचे हेडलायन्स. उदकाचे बिल पे करता पूण 1.5 वर्स जाले शापोरा दाबोलवाड्यार ना उदक. उदकाचो आपालिपात चलिल्ल्यान दाबोलवाड्या वयली बायलां कळशे घेवन देवली रस्त्यार. पणजी पार्किंगेची समस्या तकली काडपाक लागल्या वयर पणजी लोकोत्सवाक लोकांची घिट्टी पडिल्ल्यान येरादारीत येता आडमेळी म्हणटात थळावे. अस्नोडा पावसाच्या दिसांनी शेतात उदक भरून शेतांचे जाता लुकसाण. लोकांच्या घरांनी रिक्ता उदक. पावसा आदी प्रश्न घालात जाग्यार मागतात थळावे. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उदकाचे बिल पे करता पूण 1.5 वर्स जाले उदक ना. आमी काम सोडून नळार रावपाचे. उदकाक लागून बरेच हाल चल्ल्यात. लोक उदकाक लागून हुयेली मारतात. शापोरा दाबोळवाडो वाठारात 1.5 वर्स जाले उदकाचो आपालिपात चलिल्ल्यान बायलां आतां कळशी घेवन रस्त्यार देवल्यात. कुशीच्या वाठारांनी घसघशीत उदक येता जाल्यार आमकां कित्याक ना? थळाव्या बायलांचो खोचक प्रश्न. पळयात शापोरा दाबोळवाडो वाठारांतली उदकाची समस्या दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गावकार. 2 वर्सां जाली उदकाचो सारको तेमो नो हा बरो फायदो ना. पंप लायल्या बगर जायना, एक तेमो येना. आमकां उदकूच मेळना. पंप लायल्यार पासून उदक मेळना. आमी टँकर घेता इकतो. म्हाजो नळ खणून सगळी पायपां दुसरी घातली तरीकूय उदक येयना. म्हणजे उदकाचेच प्रॉब्लेम न्हू ते. 1.5 वर्सां आमकां पंच उदीक धाडटा आमी जेतात उदक नाल्यार आमची कसली घेना. म्हाका जागरण करून करून उदकाक लागून 2 अटॅक येयले. बांबोळे भरती आहले 2 फावटी. शिवोले मतदारसंघातल्या शापोरा दाबोलवाडा या वाठारांत 1.5 वर्स जाले लोकांक उदक ना. उदक नाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. हांगासर आमी ह्या वाठारांत पळोवपाक शकता कांय जाणटे लोकूय आसा. तांकां उदक भरपाक प्रॉब्लेम जाता. लोकांची एकूच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना लोकांचो हो प्रॉब्लेम सुटावो करचो. आयज आमकां खबर आसा रावपाक घर, पिवपाक उदक ही लोकांची मूलभूत गरज. पूण लोकांक हांगा उदक पिवपाक नाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. सो तेंच्यांनी ऑथॉरिटी कडेन मागणी केल्या की जाता तितल्या बेगिना तांचो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा हो सुटावो करचो. आयज आमी अंजुना वाठारांत पळोवपाक शकता कितलेशेच हॉटेल्स हांगा येयला. हॉटेलांक उदकाचो प्रॉब्लेम ना, पूण हांगासर जे थळावे कितलेशेच वर्सां जाली लोक रावता तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. आनी उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज. सो त्या लोकांची एकूच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना लोकांचो हो जो प्रॉब्लेम आसा हो सुटावो करचो. 2 वर्सां जाली उदकाचो सारको तेमो नो हा बरो फायदो ना. पंप लायल्या बगर जायना, एक तेमो येना. आतांय जाल्यार 12 2 एक वरान पोवचो पडटा नाल्यार सुको पडटा. पयरो येता तो सारको पूण एक बॉम्बेच्या गांवांक पुडी एका वराक दिता, फास्ट उदक दिता. हिंगा पयरो दिवनूय सारको येना जाल्यार कसलो फायदो नळाचो? आदी आदी जॅम पिड्यार जाता. 12 बिलां सारखी येता. बिलां येता. आता आमच्या तो हा कमर्शियल हा ताका बिल पळय बेश्टें येता. हय बेश्टच येता उदीक. पावसाच्या वक्तार पुढे पावसाचे पावयेचे उदक सारताले. आता पावयेचेच उदक नाल्यार हुंयचे सारपाचे दर्याचे जाल्यार सारपाक ती मादई गेली हुंय. आनी हिंगाच आता फाटी थिंगा घाला हुंय बरें घसघसो येता. आनी आमकां कित्याक त्रास? आमकां उदकूच मेळना. पंप लायल्यार पासून उदक मेळना. आमी टँकर घेता इकतो. 8 दिसांनी आमकां टँकर जाय जाता. कित्याक चेडो म्हाजो गाडयो धुता कितें धुता आमकां उदकूच पावना. न्हावपाकूच उदक पावना जाल्यार. आनी ती बांय पयलीं सुकला. त्या बांयचें उदक आमकां काडूंक जायना. आतां आमी म्हातारी जाल्या. आमचें जाल्यार आतां 70 वर्सां वयर. आमकां उदक काडूंक जाता. आमी कडकडटा. म्हणटकूच आमकां कितें तरी करा तुमी उदकाक लागून. आमकां 1.5 वर्स जाले उदक येयना. आमच्या खातीर आमचो पंच इतली फडफड करता की आमकां पयशांनी टँकर धाडटा. गव्हर्मेंटाचे टँकर फोन मारिना बरोबर आमकां टँकर येता. पूण तो कितलो तेंप टँकर धाडटलो?
आता म्हाका लागीं 1.5 वर्स आमी तेजे उदक पियेता. म्हाजो नळ खणून सगळी पायपां दुसरी घातली तरीक उदक येना. म्हणजे उदकाचेच प्रॉब्लेम न्हू ते. लोक निघता 5 जाण सुद्धा 3 सुद्धा जाता आमकां उदीक भरता. बारीक नळ इतलो बारीक. आमकां फक्त उदकाचोच फक्त प्रॉब्लेम आनी कसलोच प्रॉब्लेम ना. आमकां ते बेगिना आमकां मातशे प्रॉब्लेम सॉल्व करप इतकेच मागता. पूण आमी सकाळी उठली जाल्यार आमचे कडेन जायना. 6 उठतली काय 5 उठतली ती. भुरग्यांक वयतले जाल्यार लेट जातलो. त्या खातीर आमकां मातशें रिक्वेस्ट करता आमकां उदीक जाय. 1.5 वर्स जाल्यार आमी आतां हें काडटा खटपट. ह्या सगळ्यांचो जो प्रॉब्लेम आसा तोच प्रॉब्लेम आमचोय आसा. काल पयर आमी हळदी कुंकाच्या निमतान मेळ्ळी सो त्या बायलांनी सांगले जशें बंदीरवाड्यार आतां तुमकां उदीक येता पळय त्या पद्दतीन आमकां उदीक येवचें. 1.5 वर्स जाल्यार आमकां उदीक बिलकुल येना. आमी रातची उठून पळयता कितें आमकां डायबिटीज आहा आमच्यान जागरण करून नजो आनी जागरण करून मागीर आमकां झम्मूय पडना. तेन्ना आतां आमचो पंच निवडून येयल्यार आमकां 1.5 वर्स जाल्यार आमकां पंच उदीक धाडटा आमी जेता तें उदक. नाल्यार आमची कसलीच येना. हेच आमकां उदकाचो व्हडलो प्रॉब्लेम जाला. खरें आमकां जाय नळ आगिल्ले आमचे पळय आदीं पळय आमकां 4:30 धाडटाले तशें धाडा. काल 4:30 पयरो जालो आमकां अजिबात येयना. आमकां अजिबात उदक येयना हांगा कोटा कडेन. आमकां उदीक येयना. 11 येता पळय 11चे 12 1 येता. जागरण करचें पडटा. जागरण केलो गोळ येता मागीर न्हू उठोंक जायना सकाळी फुडें. आनी टँकर हाडलो दुसरे दिसा आमच्या आडो घालता. आमकां उदीक हाडूंक दिना. आमी खातले खंयचें उदीक. म्हाका जागरण करून करून उदकाक लागून 2 अटॅक येयले. बांबोळे भरती आहले 2 फावटी. ते आमकां उदकाचेच प्रॉब्लेम म्हणून आमचे अशें जाता. आमकां उदकाचो खूब प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे रातचे जागरण करचें पडटा. 3 2 बीन उठून पळोवचें पडटा तरी नळ येना. आमी अशें कारणान कशें म्हणजे दुसरे दीस आमचो शेड्यूल कितें करपाचो. आमची भुरगीं स्कुलाक वता सगळे नेक्स्ट डेचो शेड्यूल सगळो हालता. आमचे कडेन जायना. हेल्थ इश्यू जाता म्हणजे घोल्ल्या भशेन जाता नेक्स्ट डे. सो हांव म्हणटा मातशें लक्ष घालचें आनी सॉर्ट आउट करून सोडचो हो इश्यू. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. पणजी पार्किंगेची समस्या तकली वयर काडीत आसा. सध्या पणजी लोकोत्सवाक लोकांची गिट्टी पडल्या. पूण लोकां परस गाडयो चड. कशाय कशें पार्किंग तेका लागून जावपी ब्लॉकिंग हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर येरादारी पुलिसांची बरीच धांवपळ चल्ल्या. पळयात ट्रॅफिकेची अवतिकाय दाखयता आमचो रिपोर्टर विन्सेंट रोजारियो. यात आमी आसा कांपालार नियर कला अकॅडमी आनी हिंगा लोक उत्सव चालू आहा. आनी लोक उत्सव हिंगा इव्हेंट आतां चालू आहा 2-3 दीस जाले. पूण हिंगा लोक अशे आमचे हेका विजिटिंगाक येता हिंगा पळोवपाक येता विजीट करपाक. सो तो लोक इतलो हिंगा लेजी जाल्लो आसा वो लॉ ब्रेक कोत्ता आनी तेणे आपणाचे व्हेकलां इदर 2 व्हिलर वो 4 व्हिलर फुटपाथीचेर पार्क केल्या. एज पर द मोटर व्हेकल एक्ट ह्याच्या प्रमाणे तेणे हिंगा पार्क करूंक जायना. पूण तरी आसतना हिंगा लोकांनी इतल्यो 50-100 व्हेकल्स हिंगा 2 व्हिलर्स फुटपाथीचेर पार्क केल्ले आसा. हे तुमी पळोवपाक शकता. आतां हिंगा ट्रॅफिक पुलिसांनी फॉर गूड वील बरे भाशेन तांकां सांगून ते आतां ताका हिंगा काडपाक लायता. कित्याक हिचो फुटपाथ आनी लोकांक चलपाक वचपाक तिका एक्सेस सामकी आसपाक जाय म्हूण. पूण तरी आसतना आनी तर जरी तर अशेंच लोकांक तर ट्रॅफिक सेलान तर तालांब दिवपाक लागत फायन दिवपाक लागले जाय जाल्यार वयल्यान मागीर लोक हेजो वयल्यान ट्रॅफिक सेलाचो हिंगा गुन्यांव करतले. सो त्या पासत आयज ते हिंगा तेणी ड्रायव्ह केल्लो आहा बरे भाशेन लोकांक सांगपाक आनी बरे भाशेन तांकां व्हेकल काडपाक इदर 2 व्हिलर वो 4 व्हिलर. कित्याक इज कंप्लिटली ब्रेकिंग द लॉ ऑफ मोटर व्हेकल एक्ट. आनी हे हिंगा लोकांक सगळ्यांक त्रास पडटा. पूण तेणी हिंगा पार्किंग लोक उत्सवान पार्किंग हिंगा दिलेलें आहा तांकां एका फुटबॉल हेचेर ग्रावंडाचेर फुडें तिका ग्रावंड आहा. सो ती स्पेस दवरलेली आहा तांकां पार्क करपाक. पूण तरी आसतना हिंगा सदांच जायते इव्हेंट जाता आसतना दुसऱ्या लोकांक कोण वयता पळय तांकां त्रास जाता. हिंगा पार्किंग अशें फुटपाथीचेर करून इदर 2 व्हिलर वो 4 व्हिलर इज एगेन्स्ट द मोटर व्हेकल एक्ट. सो कबीर आतां हिंगा आतां पळय लोक उत्सव इज गोईंग ऑन हियर. So and the traffic is getting so much jam over here, congested, and the people are parking their vehicle on the footpath. So what is your suggestion about the traffic over here to control, and how is the event over here given the permission in heart of the city like? See, I have raised this issue continuously several times at the corporation meetings. Lok Utsav is a wonderful festival and it is growing in numbers. My humble suggestion and request is to look at an alternative location for Lok Utsav because thousands of people are thronging this venue.
They're parking on the main road, DB road. They're parking on the footpaths. They're parking in the bylanes going to the different colonies. And basically, wherever available spot they get, they're parking, clogging the entire traffic of DB road. So you're getting clogged at Miramar, you're getting clogged at Kampal, you're getting clogged up to Panjim. Now, just think of it if there is an emergency in any of these areas. I mean, it's impossible to reach either for the fire brigade or for the ambulances or anything. I give my 100% thanks and this to the traffic police led by PI Chetan. He and his team, they respond immediately. They are trying their level best, but they are not magicians to just make the roads clear and the things to get cleared all of a sudden. They have apparently demarcated some part of DB ground. Go down to DB ground. DB ground is entirely full with stalls. Where is the parking? And they are saying there is some parking on SAG ground over there. People are grumbling and saying, why should we park at SAG ground? We will park outside here and go. Is that the way you organize a festival? I mean, these are the things that need to be taken in consideration. Your parking plan, your traffic plan, and all these things that to be taken, your garbage plan. I mean, you cannot live like this for 10 days of the year with this kind of noise pollution, stress. All the time somebody is coming, blocking your entrances, the full this thing. Smart city roads, half are dug up and are closed in the city. That load is coming over here. All this needs to be moved out of the city. Nobody is saying cancel them. Nobody is saying scrap them. Please have them on a bigger scale, but have them outside the city. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, डायलन रॉड्रिक्स, समृता खडगांवकर आणि मुझेफ शेख. आता घेऊ एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दुष्काळात 13वो म्हयनो अशी एक म्हण आसा जी अस्नोडकारांच्या बाबतीत लागू जाल्या. आदीच पावसाच्या दिसांनी शेतात उदक भरून शेताचे भोव लुकसाण जाता. तशेंच थंय रावपी लोकांच्या घरात उदक रिगता. अस्नोड्या बायपासाचे नेटान काम चालू आसा ते ह्या समस्येत आनीक भर घालता. पावसा आदी उदकाक योग्य वाट तयार करात थळाव्यांचे गाराणे. उदकाक योग्य वाट मेळना तर ते वयतले खंय अशी परिस्थिती सध्या अस्नोड्या जाल्या. बुधवारा अस्नोड्या बायपासाचेर शेतकार आणि लोक एकठांय आयले. आदीच पावसाच्या दिसांनी तांच्या घरांनी उदक येता. तशेंच शेतांकय भोव लुकसाण जाता. बायपासाच्या कामाक लागून गेल्या वर्सा पावसात अस्नोड्या लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडले. या पावसात लेगीत अशीच समस्या जातली आणि हे समस्येत आनीक भर पडपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. उदकाच्या योग्य प्रवाहाक लागून चड कलवट घालपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग हो विषय तडीक लावचो थळाव्यांचे संबंधित विभागाक गाराणे. आणि आमचे सगळ्याचे केंबी असलेले पपाय असले सगळे बरं बाय उदक पावले आमचे. आणि आम्ही उदीक बायचे उदक खाता बाय लागीत आसा. पूण आता हे जे पुरयला तितून तुमकां आनीक त्रास जावंक आता तुमचो डिमांड कितें आतां गव्हर्मेंटा कडेन? आमकां डिमांड आमचे हे उदक बंद कितें तरी ऑप्शन हे करून प्रोविजन कितें तरी करपाचें. नाजाल्यार पावसान आनीक बगतलें उदक आनी वयर येतलें सगळें. अशीच फाटल्यान नॉर्मल त्यांच्या आनी वयर येतलें. सो हे उदक कशें वयतलें. आमचे उदीक हे भरले न्हू शेत म्हणटकूच सगळे उदीक आमकां वयर चडटा भितर घरांत. पयलीं आमकां उदीक येता आनी आतां हे माती घालून आमकां आनीक सुबेश येयले. ते 2 रूम आमचे सकयल सगळे भरता. सामान बिमान सगळे उबोवन वचून वाट लागता. त्या बद्दल आमकां खंय तरी वाट करात आनी उदीक मेकळें जाता तशें करात. पावसानूय तुमकां अशेंच जाता. पावसानूय पयलीं जाता आनी आतां कितकें जातलें तें तुमी सजना. इतकें उदीक जाता ती ताका सांगतात न्हू हें करता कान ठेवया हें ठेवया म्हणटा. ते वाटेनूय वाट जायी बेगीन ती वचोंक जायी. हे शेतांसून हे उदीक वचोंक जाय नाजाल्यार परत आमकां येता ती माती आनी येयली सकयल करतना आमी बुडटली. हो जो बायपास रोड जाता तेज्या सायडीक म्हणजे 10 मिटरान घर आहा आनी 40 वर्सां पयलींचें घर म्हजें. तेन्ना लास्ट इयर पावसूय खूब पडलो आनी हेंच्यांनी माती घातल्या कारणान सगळें उदीक आडून उरलें आनी आमच्या फाटल्यान चडलें उदीक. आनी त्या प्रमाणे आमी सर्वे केली, फोटो काडले आनी एप्लिकेशन पणजे
रोड डिपार्टमेंटाक दिले आणि तेंच्यान तेजें इन्स्पेक्शन केलें आणि तेंच्यान सांगलें की तुमकां हेच्या फुडें उदीक चडचें ना अशें आमी कितें तरी वेवस्था करून दिता. पूण आतां कितें जालां सद्या उदीक माती घालीत तें चालूच आहा न्ही. हांगा एक कलोट दवरता, थंय एक कलोट दवरता, थंय एक कलोट दवरता अशेंच सांगता आनी मदीं मदीं लोक येता आनी कितेंचें कितें करतात आनी वयतात. आतां प्रॉब्लेम जाता आमकां हे दिगे काय ते ही आमची राधाबाई साळोकर आहा ती काय प्रॉब्लेम जाता, आनी काचेश्वर शिरोडकर आहा तेकाय प्रॉब्लेम जाता, आमकांय प्रॉब्लेम अशे खुबशे लोक आहात ते आतां सद्या ना हांगासर येवन. तुमचो डिमांड कितें? आमचो आमकां एक उदीक पायप हे प्रॉब्लेम जायना जावपाक, कलोट बरें वेवस्थीत करपाचे आनी शिरगांव सायडीक रोड आहा पळय थंयसर एक वाट करून दवरपाची. ते सायडीक सकयल आहा आनी येवूच आहा तेन्ना ते उदीक सगळें उदीक थंय वचून स्टोर जातलें आनी परत गांवांत चडटलें तेन्ना तें जावप ना म्हणून आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. आमी आमकां हेच्या फुडें सगळे उदकाचे प्रॉब्लेम जावंक जायना इतलेंच आमचें रिक्वेस्ट. किंवा आतां हायवे रोड जाता न्हू ही बरी गोश्ट आहा, वायट न्हू. पण आमकां फक्त एकूच प्रोविजन जाय की उदकाक लागून उदीक जे आमचे हांगा फाल्यां ब्लॉक जातले ते गव्हर्मेंटान प्रोविजन करपाचें. आनी तो आतां एक ब्रीज होता सद्या एकूच सद्या बांदला तेंच्यांनी आतां ते एक 2-3 तरी बांदचे जेचे करून की आमकां ते उदका जाय फुडें प्रॉब्लेम जावचो न्हू. आनी सेकंड थिंग म्हणजे आमचो पाणयाचो पाट आहा आमच्या सायटीकसून तो पाट सद्या पुरावलो आहा तो आमकां मातसो तेंच्यांनी रिपेरींग करून दिवचो, परत आहा तशें चालू करून दिवचो. कित्याक आहा फुडें मागीर कितें जातलें ते जर करना जाय जाता न्हू जाल्यार परत उदीक सगळें वयर वयतलें आनी वयर वचून ते घरां आहा कोणाची जागे आहा कितें सगळें मागीर परत बॅड येतले सगळें ते गव्हर्मेंट करपाचें. इंजिन आमी सांगलेलें आहा इंजिन मोले तुमी तुमचो कितें आहा तें तुमी ठरया सगळें आनी आमकां बरोवन दिया डिविजनाक लेटर दिया एक आनी त्या प्रमाणे आमी ते बशेन तेजेर डिस्कशन करून करया म्हणून. तुमकां कितके ब्रीज जाय ते तुमी सांगा सगळें तुमी बसा गांवकार आहात ते जाग्यार कितके आहा तितके आनी तुमी डिसायड करा पयलीं आनी त्या प्रमाणे आमकां लेटर करा तुमी डिविजनाक आनी त्या प्रमाणे मागीर ते कितें डिस्कस करता तेजेर आमी डिस्कशन करून सगळें तेजेर फायनल करया. तुमकां 1 जाय 2 जाय 3 जाय ते तुमी सांगा तशें. फाटल्या पावसाक कितें प्रॉब्लेम जाल्लो ह्या पावसाक फक्त प्रॉब्लेम म्हणजे कितें जाता हें करच्या पयलीं जवळ जवळ सादारण मनीस जितको वयता तितकें उदीक वयर येता आनी सगळें उदीक वयर घरा पर्यंत पावता वयर. म्हणजे ते कितें आहा फक्त उदीक वचपाक लागून फक्त आमकां प्रोविजन जाय जेणे करून तांकां घराघरांकूय त्रासांक येना जाग्यारूय त्रासांक येना परत तें उबें झगडूंक उबें रावंक येना न्हू अशें म्हणजे गव्हर्मेंटान तेजेर मातशें लक्ष दिवचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोंय हे पर्यटन थळ म्हूण बरेच फामाद आसले अशें म्हणपाची सध्या पाळी आयल्या. ह्या पर्यटन क्षेत्राचेर प्रश्नचिन्ह उबे जावपाक लागल्यात. विदेशी पर्यटकांचो आंकडो देंवपाक लागला. पर्यटकांच्या सुरक्षेविशीं सरकाराक जापसालदार धरत पर्यटन मंत्री करता तरी कितें असो प्रश्न तिडकिल्ल्या गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेंतल्यान विचारलो. Goa was once known as a crown jewel of tourism, a serene paradise with turquoise beaches, golden sands, vibrant nightlife, and a unique culture. Goa had it all. It stood as a beacon, drawing tourists from everywhere, not only international but also national. Now the tides have changed. Once Goa was known for a paradise for influencers to get positive videos, but what do we see today? We see videos of deserted beaches, empty shacks, roads not full of tourism, especially in the busy holidays. तुम्ही पहिला असतले खूपशे आमचे व्हिडिओ येयल्या या दिसांनी बाय दीज so called influencers on social media, on Instagram, on Facebook, saying that Goa is dying, Goa doesn't have tourism, Goa don't have the beach is empty. My question is that the truth? Let me get to you the numbers given by the tourism department. In 2019, that is 2019, 9.4 lakhs of foreign tourists, I'm only talking about foreign tourists, visited Goa in 2019. But in 2023, that is last year, because the current figures are not yet out officially on the website, it shows that a decline of foreign tourism, let me repeat myself, foreign tourism, that is only 4.3 lakhs of foreign tourists have visited Goa till 2023. Clearly, this shows that the international tourism is now missing. It is time that BJP comes clear on these paragliding activities that's happening in Goa, whether they have a check on these activities,
whether the operators are told to opt for measures to prevent such mishaps and what are the steps they take to save the life of people. Are they given safety equipments? It is time for the BJP government to be transparent on whether they are able to control such paragliding activities happening in Goa or no. We feel that the BJP government is busy in event management, and they are indulged in their own internal politics, internal activities to regain power, wherein they are ignoring on the safety of tourists. आम्ही टुरिस्टाक म्हणटा अतिथी देवो भव. So जेन्ना टुरिस्ट गोंयान येता, it is our duty to ensure that they are safe and they have a good time spent in Goa. They have an experience to take forward and speak good about Goa. आमकां नाका की टुरिस्ट गोवा भायर वयतले आनी they will link Goa to such mishaps, to such accidents, and Goa will be associated to a destination where deaths take place when tourists come to enjoy. फाटल्या दिसान पयला आसतलें आमी ऑल्सो शायकाचेर जे जाला, which is very very sad. So what are the steps that the government is taking? आमी पळयता government says आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता, आमी एका सस्पेंड केला, आमी ताका धरला, पूण ट्युरिझम मिनिस्टर जो आसा, बाबा तूं कितें करता? गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात तापमान सरासरी परस 2-3 अंश चड आशिल्ल्यान दमपार उष्ण जावपाची शक्यताय आसा. राती थंडसाण उरतली, ताका लागून आमकां गरमेपासून कांय प्रमाणात सुटका मेळटली. गोंयांत सुकें आनी शांत हवामान कायम आसा. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत पावसाची नोंद जावंक नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत नितळ मळबाचें वर्चस्व आशिल्लें. पणजे सगळ्यांत चड तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाल्या, जे सामान्या परस मातशें चड 2.2 सेल्सियस आसा. सगळ्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें, जे पणजे नोंद जालां. आर्द्रताय 50 ते 89% मेरेन आसतली. सकाळ सुखद आसतली, पूण दनपारां उश्ण परिस्थिती आसतली. गोंयांत फुडल्या 7 दिसांच्या हवामानाचो अदमास नितळ मळब आनी म्हत्वाचो बदल जावचो ना असो आसा. तापमान सामान्या परस चड उरतलें. दिसाक चडावत तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22 ते 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतलें. सकाळीं सौम्य धुकें येवपाची शक्यताय आसा. नितळ मळब, सुकें हवामान, फांतोडेर सौम्य धुकें. आर्द्रता 89%, कमी 50%. बिरेस्ताराचें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.